असे कोर रिजन सांगा जेणेकरून आम्ही नॅचरल कलर यूज करपाक जाय, कित्या खातीर आमी नॅचरल कलरूच यूज करपाक जाय? काय कितें आसता ना, शरबत दिसता पळय, हो जो आमचो केशरी रंग आसा त्याचो मुख्य जे घटक आसा ते वापरून आमी तयार केलेले आसा. म्हणजे हे आसा हे पिवपाक शकता, हे वेगळे पण तुम्ही मुद्दाम घेवन पळया मागीर तुमकां कळटा. डायरेक्ट फुडल्या 10 वर्सांक 15 वर्सांक किंवा फुडली जी वर्सां तेन्ना आमकां कशे नॅचरल कलर्स गावतले? कारण आजकाल आमकां झाडाच दिसना. नॅचरल कलर जाय जाल्यार झाडां आमकां पयलीं जाय. आजू भोंवती सगळ्याच कडेन बिल्डिंगी सगळ्या इमारती दिसता. सो तेन्ना कितें करतले? पण आजचे जे आमचे सारके युवा आतां कितें करता त्या टायमार? कलर्स खावपाकूच शकता म्हणून. हे कशें पॉसिबल आसा कलर्स खावप म्हणून? कलर खावपाक शकता म्हणजे अशे नमस्कार सर, तुमच्या युनिक अचिव्हर्स शोन तुमचे खूप खूप स्वागत करता. होळी म्हणटुकूच आमकां एक वेळ आमी पयलीं खूप फाटी सरताले की बाबा नॅचरल कलर नासता, भंय दिसता आमकां खेळपाक की केमिकल इफेक्ट करीत जाल्यार फेसाक त्रास जायत जाल्यार मातशे खूब त्रास जाताले. पण आतां एक आमकां एक उत्सुकता येतली खेळपाक की बाबा एक नॅचरल कलर जे तुमी एक प्लांटा पासून तयार करता हे आमकां फूल डिटेल्स आयकपाक जाय सर. तेंची सुरवात खंयसून जाली जाणून घेवपाक जाय, खूब उत्सुकता आहा सर. नमस्कार, हांव सूर्यकांत गांवकर, बैपाल सत्तरी हांगा रावता. 2011 म्हाका राजेंद्र केरकर सर जे पर्यावरणाचे व्हडले अभ्यासक आहा तेंच्यांनी म्हाका अशें म्हटलें की होळी खातीर नॅचरल रंग तयार करपाक जाय. म्हाका प्रश्न पडलो नॅचरल रंग आनी म्हणजे कितें आनी कशें जावपाक शकता काय म्हणून. तर हांवें म्हटलें कशें करप? तर म्हणपाक लागलो पळोवया आमी तेजेर कितें मार्ग काडपाक मेळटा काय म्हणून. आनी तेंच्यांनी जे इतिहासाचे अभ्यासक आसा आमचे सचिन मदगे सर, तांकां एक दीस आपयले आपल्या घरा कडेन आनी आमकां हे सांजचो टायम आसलो आनी त्या टायमार तेंच्यांनी आपयले आनी हे रंग कशें करप प्राथमीक स्तराचेर हे आमकां तेंच्यांनी सचिन सराचें मार्गदर्शन असं केलं. म्हाका आनी म्हाजो फ्रेंड जो नवसो परवर आसा हेंकां दोगांकूय ते काम तेंच्यांनी कशें करप ते दाखयलें. तर हे आमी करपा खातीर तेंच्यांनी सांगलें की मक्याची एक पीठ आसता जे घेवप आनी तेतून वेगळे वेगळे कलर घालप. तर आतां हे कलर कशे घालप? तर तेंच्यांनी आमकां सांगलें पयलीं स्टार्टिंगाक तेंच्यांनी पिंजर घेवन म्हणजे जी नॅचरल पिंजर जी तयार करता ती पिंजर घालून तांबडो कलर करपाक जाता. आनी आमी तेंच्या कडल्यान ते पळोवन घेतले. मागीर हळद घालून हळडुळो रंग जाता. हे सगळे आमी घरा येवन मागीर आमी प्रयोग स्टार्ट केले. थंय केले ते केलेच, मागीर घरा येवन स्टार्ट केले. आनी हे केल्या उपरांत आमी ठरयलें की ह्या वर्साचो आमी रंग जो होळयेक जाय तो करुया म्हणून. आनी 2011 हे आमचें कशें जालें एंडिंगाक जाल्लो डिसेंबराच्या टायमार. 2012चो जेन्ना सिजन येता होळयेचो त्या टायमार आमी पयले दोगांनी करपाक. आतां हे पिठा जर सांगलें न्हू जाल्यार पीठ म्हाका दिसता लागलें तें पीठ कशें घट जातलें अशें दिसपाक लागलें. आनी तितलें आमच्या तकलेन नासलें की तें पिठानूच काम जातलें. मागीर ते म्हणपाक लागले टॅल्कम पावडर आसता पळय ती घालून करपाक जाता. टॅल्कम पावडर तेंच्यांनी आमकां प्रोवायड करता म्हणून सांगली. कारण ते एक आर्टिस्ट असल्या कारणान तेंच्या कॉन्टेक्टान हे सगळे गोश्टी आसले. तेंचे एक वर्कशॉप आसा म्हापसान. मागीर तेंच्यांनी आपल्या वर्कशॉपान ती टॅल्कम पावडर आमच्या खातीर मागोवन दिली एक 50 किलोची पॅक. आनी 50 किलोच आमी 20 किलोच करपाचो आनी आमच्या ग्रुपाक वापरपाचो अशें ठरयलें. मागीर हे सगळे रंग दोगांनी मेळोन आमी 20 किलो केलो आनी आमचो हांगाच्यान स्टार्ट जालो. पण सर फुल्ली केमिकल फ्री आसा? पयलीं आमी जेन्ना टॅल्कम पावडर केली पळय तेन्ना हे आमी स्टार्ट केलेच टॅल्कम पावडर घेवन. पण 2-3 वर्सां जेन्ना लायटूच कलर येताले, आतां आमचे डार्क कलर येता, पयलींचे लायट खूब आसताले, खूब लायट म्हणजे तुमकां मागीर दाखयता हांव लायट कशें आसतले. तर हे लायट कलर आसताले आनी लोकांक ते आवडचे ना अशें दिसतालें. पूण आमचे फ्रेंड आसलेले पळय तांकां तो आवडपाचो ना आवडपाचो प्रश्न नासलो. केमिकल फ्री इतलेच आसले. टॅल्कम पावडर ही आतां आमी जी चेहऱ्याक लायता तीच पावडर, पण भितन जेन्ना ती सुगंध येवपा खातीर जाल्यार तो रंग लायट घालता हेतूनच्यान तो आमकां केमिकल एक्स्ट्रा पावता भितर. एक्चुअली ती टॅल्कम फातराची पावडर.
पण फातर आमकां इफेक्ट करचो नाका. हे सगळे प्रश्नांची उत्तरां सोदता सोदता मागीर अशें जालें की आमी मक्याचें पीठ आसा पळय ती क्वॉन्टिटी व्हडल्या प्रमाणात वापरतले जाल्यार आमी ती वापरप. एक 3-4 वर्सां उपरांत हांवें तें मक्याचें पीठ घेवप, जे आतां कॉर्नफ्लावर जे मेळटा ते घेवप आनी हो सगळो मिक्स करून करून आमी रंग सुरवात केली. आनी हेच रंग मागीर भितर इम्प्रुवमेंट कशें जातलें हेजेर मागीर त्या हांवें एक 5 वर्सां पर्यंत हांवें जेन्ना कलर करतालो तेन्ना एक 4च कलर करता. मागीर आमी 14 कलर भितरल्यान वेगळे वेगळे सेट तयार केले. 14 कलर 14 आनी वेगळे वेगळे वनस्पती वापरप. हेतूंतल्यान पळयलें की सगळे सिमिलर, थोडोसो फरक आसता, पण खंयचे डार्क कलर आहात त्या कलरांक निवडले आनी तेच कलर फुडें व्हरपाचे अशें ठरयलें आनी हे 4 कलर आमचे फायनल जाले. सर पण आता एक तुम्ही सांगले की एक कलर्स जे आहे खावपाकू शकता म्हणून. हय हे कशें पॉसिबल आसा कलर्स खावप म्हणून? कलर खावपाक शकता म्हणजे अशें कितें हे आमी कलर खावपा खातीर करूंक ना. आमी हे होळयेचो आनंद घेवपा खातीर केल्या. पण अशें आसता होळी जेन्ना खेळटा तेन्ना आमी तो आनंद घेवन खेळटा आनी पाणयान मिक्स करता किंवा कोणाचेर तरी मारता तेन्ना केन्ना अचानक तोंड ओपन आसता आनी ते तोंडान गेलो जाल्यार ताचो सायड इफेक्ट जावंक जायना, हे उद्दिश्ट आसता. तर आता हे आमी कलर आसा पळय तेतून वेगळी वेगळी पिठां. आतां आमी पिठाची भाकरी भाजून खाता तेन्ना आमी मक्याचें पीठ वापरलें. आमी मके खाता बरोबर, म्हणजे ते खावपाक शकता, पण ते एक्स्ट्रा न खावप. कित्याक सांग, ते पीठ आसा हे जेन्ना मॅच्युअर जाता मके तेन्ना ते आमी एक्स्ट्रा खाल्ले जाल्यार ते उकडून आसा प्रोसेसिंग करून आसतना खाल्ले जाल्यार ताचो सायड इफेक्ट जावंक शकता. पण इतलो न्हू. म्हणजे कशें जाता आमकां ते एकदम सुके गेल्लेले आसता ताळ्यान किंवा तेजो चव आसता तो आमकां हे नासता तेजो सायड इफेक्ट जातालो. जर मक्यांचो असो सायड इफेक्ट नव्हतो, आमी खाताच न्हू ते. तर मक्याचें पीठ आनी भितर आमी जे रंग मेळटा हे रंग आमी हळदीचो रंग येलो कलर जालो, हळद घातली. हळद आमी खाता. हळद ही आयुर्वेदान औषधी गुणधर्म आसलेली. मागीर हे जर आमी खावंक शकता जाल्यार तो रंग कित्याक खावंक शकना? मागीर हांव जेन्ना जेन्ना हे पयल्यान पयली हळदीचो रंग केलो तो आमी खावन दाखयलो. स्कुलांनी जेन्ना कार्यक्रम दाखोवलो हेजे अवेअरनेस जावपाक जाय आसलें, हे गरजेचें जालें. त्या टायमार स्कुलांनी कार्यक्रम केले. मागीर ते हांव तेंकां तोंडान घालून दाखयतालो. चुकोन गेलो जाल्यार खावप ना, मुद्दाम खावप ना. हय, पण चुकोन गेलो जाल्यार खाल्लो म्हणून कांय फरक पडना, पण खावप ना. तशेंच हांव आतां केसरीचो रंग आसा ही आतां बोंडां आसा पळय, हय ती आमी झाडां लायलेली आहा. आतां हो रंग आसा इडिबल रंग आसा जो फूड कलर म्हणून पयलींच्या पारंपारीक पद्दतीन वापरताले किंवा मेकअपाक जे वड रंगोवपा खातीर जे लिपस्टीक येता हे पयलीं हेच्या पासून केले वयताले. पण आतां कशें जाल्या लोकांक वेगळे वेगळे सेड जाय आनी केमिकल युक्त जायते मार्केटान येयल्लेले आसा. पण आजून काही नॅचरल ज्यो लिपस्टिक्स आसा ते हेच्या पासून केल्यो वयता आनी तेंचो कॉस्ट आसता तो खूब आसता. सर्वसामान्याक ते परवडना. सर पण एक जेन्ना तुम्ही जेन्ना सुरवात केल्ली पळय नॅचरल कलर करपाची तेन्ना मार्केटान ऑलरेडी डिफरंट कलर्स येताले तेन्ना फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां सेट जावपाक कसो टायम लागलो? म्हणल्यार तांकां एक बिलीव कशें जालें कित्याक एक्चुअली हांगा कलर आसता, एक नॅचरल कलराक असो कलर येवप पॉसिबल जायना सर. म्हणल्यार येल्लो सारको येल्लो कलर तो तसोच दिसता. म्हणल्यार तुमी कशें कंपेर केलें किंवा कशें थंयसर काय कितें जालें? कशें आसलें हे जे कलर आसले पळय मार्केटान जेन्ना आमी स्टार्टिंगाक जेन्ना घेवन गेले तेन्ना म्हणटाले हे कलर कोण घेतलो अशें म्हणटाले. पण कशें आसलें ना, हांव एक पर्यावरण क्षेत्रांत काम करता हे लोक म्हाका वळखताले. त्या टायमार आमी आमचे लेबल लायताले आनी लेबल लायल्या उपरांत कितें जातालें सूर्यकांत गांवकर हे नांव आसलें पळय ते पळोवन लोक रंग मागताले. कळ्ळें? म्हणजे म्हाजो विश्वास आसलो पळय तो लोकां पर्यंत पावोवपाचो हांवें काम केलें. आनी सगळ्या शॉपांचेर हांव दवरिना, अजुनूय तशें सगळ्या गोंयान ओपन फॉर ऑल ना ते कशें आसा काही मोजक्या शॉपांचेर जे म्हाजे लायक मायंडेड आसा, जे म्हाका आमचे कोण तरी परेचे व्यक्ती आसा नाजाल्यार जेका विशय एनवायरमेंटाचो पडटा अशेच व्यक्ती म्हाका रंग आपल्या कडेन दवरपा खातीर मुद्दाम मागयता आनी तेंच्याच कडेन हे रंग आसता. आनी हे रंग आमी कशे करता केल्या उपरांत तेंच्यांनी आतां बगले न्हू, मागीर कोणी हे रंग ते सांगता तेंकां डिफरंट मार्केटांतल्या रंगा भितरलो आनी हेच्यातलो फरक कितें, हेतून आमी परफ्यूम कसलो यूज करिना काय ना हे सगळे तेंकां डिटेल्स सांगून दिता. एक प्रश्न असो उबो जाता हांगासर की एक प्रायजाचो डिफरन्स जाता काय जायना? म्हटल्यार एक केमिकल फ्री आसता तो एक म्हारग आसपाक शकता
दुसरो असो सवाय आसपाक शकता. प्रायजांचे तुमी कशें कितें कंपेर केले किंवा लोकांक कशें पटोवन दिले? कशें आसा जाणा, ऑर्गेनिक जे मार्केटान जे रंग येता त्यांचो 500च्या एबोव रेट आसा, पण आमचो रेट आहा हो 500च्या बिलो आसा. हो एक फरक आसा भितरलो. ऑर्गेनिक कलरान आमच्या भितर रेट कमी आसा. आणि दुसरें म्हटल्यार केमिकलचे रंग आसा पळय, हे शरिराक लायल्या उपरांत किंवा कपड्यांचेर पडल्या उपरांत ते वचना. आणि हे केमिकलचे रंग शरिराक लायले जाल्यार आमी आनंद घेता, पण मागीर दुसऱ्या दिसा ना जाल्यार ज्या दिसा आमी लायले सांजचे जर आमी न्हाले जाय जाल्यार तो रंग वचना. तेन्ना लोकांक खंय तरी फरक दिसता की ह्या रंगाचो आनी त्या रंगाचो. हेका लागून आमकां ते प्रायजाचो व्हडलोसो हे लोकांक पटोवन येवना. कित्याक आमी जेन्ना कपडे आमचे पाड करून घेता स्वस्तातले रंग वापरून, आणि हांगासर आमी महाग हे एक 100-200 रुपयाचो डिफरंट येता, पण हे रंग लावन आमचे कपडे टिकून उरता आणि सायड इफेक्ट काय ना न्हू. हे जेका पडपाक लागले ते आमच्या घरा येवन व्हरपाक लागले. वाव, बेस्ट सर. सो एक्चुअली मार्केटान जर पावपाक जाय हे सगळेच कडेन गोंयभर जाल्यार कशें पावोवपाक शकता? कशें जाता, गोंयभर पावप म्हणजे इतली व्हडली क्वॉन्टिटी आसा पळय ती आमी अजून पर्यंत शक्य ना. आमी आतां सादारण 1,500 पर्यंत अशें धरून आमी करता. 1,000 ते 1,500 ह्याच्या भितर कशें आमकां शक्य जाता तशें. कारण हे जे रॉ मटेरियल आसा, जे रंग आसा करपा खातीर, केशरीचो रंग एकूच आमी हळडुवोच केलो जाल्यार तो मार्केटान सोंपचो ना. आणि आतां निळो रंग आसा, हो निळो रंग आमच्या कडेन हांगा झाडां ना, पण ही झाडां तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश ह्या भागान लायता. आणि थंयच्यान आमी जी प्रोसेसिंग करून मागयता तेन्ना त्यांचो रेट आसा तो सर्वसामान्यांक परवडपाचो ना. हो सगळो बॅलन्स दवरून ते आमकां करचें पडटा. ओके सर, हांवें हे आतां की हांगासर तुमी 14 कलर म्हटले. 14 कलरांतले मेजर खंयच्या कलराचे मार्केटान वयता एक्चुअली? आता हांव 4च कलर करता पळय, निळो, केशरी, पिवळो आणि हिरवो. तर अशे भितर लोक जास्तीत जास्त विचारता ते गुलाबी कलर. गुलाबी कलर हो मार्केट म्हाका दिसता गुलाबी कलर करीत जाल्यार आमचो एकूच कलर हो 5,000 क्रॉस करपाक शकता. पण गुलाबी कलरा खातीर आमी हांव प्रोसेस म्हाका जेन्ना जेन्ना ते रंगा बद्दल दिसता तो करचो कसो, आनी ते झाड म्हाका खंयचे तरी मेळ्ळे हांव तेका प्रोसेसिंगाक घेवन पळयता. पण गुलाबी रंग जायना अजून पर्यंत म्हाज्या कडेन, पण जावंक शकता येणाऱ्या काळात. एक्चुअली म्हणजे बेसिकली कारण कितें आसपाक शकता गुलाबी कारण? गुलाबी कलर कसो आसा न्हू, जो आतां आमी हे झाडाचे हे बी घेता पळय, हे आतां आमकां दिसता रेड कशें, पण ते सादारणशे ऑरेंज आसता जेन्ना स्टार्टिंग आसा. आणि जो स्टार्टिंग जेन्ना तेजेर वयर ताजे आसता पळय तेन्ना ते ऑरेंज आसता. आणि ते जेन्ना आमी प्रोसेस करता पळय तेन्ना बी तेतूंतल्यान ऑरेंजूच कलर मेळटा, रेड मेळना. तो रेड मेळपा खातीर भितर आनी कितें ऍड करप हे म्हाका बी अजून पर्यंत कळोन येवना. हांवें ते प्रयत्न तेतून आनी कितें कितें घालून बीटरूट घाल आनी कितें हे करून पळयले, पण ते अजून पर्यंत म्हाका तशें मॅच जावंक ना. की रेड कलर जाल्लो जाल्यार म्हाका दिसता तो आमकां एक कशें आसा, मेन जे 3 रंग आसात, निळो, हळडुळो आणि तांबडो, जर हे 3 कलर जर जाले जाय जाल्यार बाकीचे रंग करपा खातीर व्हडलेशें न्हू. कारण हे मिक्सिंग आसा पळय ते तितले प्रमाणान घालून घालून ते रंग वेगळे करपाक जाता. सर तुमकां ह्या फिल्डान 12 वर्सां जाली. 12 वर्सांची 2 वर्सां कोविडान गेली आसतली. सो 12 वर्सान तुमकां एक अशें खंयसर दिसलें की बाबा बिझनस आपूण बंद केल्यार बरो, म्हळ्यार खंय स्टक जालो काय दिसलें तुमकां? हांव एक्चुअली हो बिझनेस ह्या रुपान पयलीं पळोवंक नसल्या कारणान तो म्हाका बंद करपाचो प्रश्न येवना. पण अशी कोवीड काळ आसलो पळय त्या टायमार कशें जालें, कोवीड टायमार आमी 1,000 किलो केलो आणि गेल्या वर्सा आमी 1,500 किलो केलो. पण जेन्ना कोवीड काळ येयलो तेन्ना आमचो 600 किलो उरलो आमच्या कडेन. पण आमी ते हार मानूंक ना. आमी नेक्स्ट इयर कशें तेजेर प्रोसेसिंग करपाक मेळटलें हेजेर आमी काम केलें. म्हणजे आसलो तेका म्हाग पडत, म्हणजे आमकां कितें आमी जो पयसो लायला तितलो तरी कवर जावपाक हेच्या खातीर काम केलें. आणि हेतून आतां कशें आहा, आमची पूर्ण फॅमिली काम करता. म्हाजो एक वेगळो प्रश्न, हांव म्हणजे आनंद मेळोवपा खातीर करता जाय, पण ती फूल फॅमिलीक जेन्ना आमी इनवॉल्व केलो तो आनंद तेतून नासता. तर खंय आसा तेंच्या कितें तरी आमी 4 पयशे दिवप. जेन्ना आमी दुसऱ्याची मेहनत जेका कामाक लायता जाल्यार तेका तेजे श्रेय मेळपाक जाय. हेज्या खातीर ते आमचो एक बिझनसा सारकोच
हेतून आता एक वाढ जाल्लेली आसा आणि ज्यांच्यानी आता आमकां मार्केटिंगा खातीर मदत करता लोक सगळ्या जे काय रंग जाय तेज्या पर्यंत पावोवपा खातीर त्यांचे एफर्ट आहा हे सगळे जर जावंक जाय जाल्यार तेका त्या पद्दतीन काम चल्लें व्हडलें काय सुरवाती पासून डे वनासून तुमकां फॅमिली सपोर्ट आसलो ह्या हेका डे वन काय म्हटलें बीन की कितें कलरांच्या हेतूर वयता कित्याक करता नॅचरल कलर रे अशें कितें जालें काय कशें आसता सगळे फॅमिलीनी अशें दिसता की पयलीं स्टार्टिंगाक करता तेतून ते हे आनी काय घेवन बसला हे सगळ्याचेच आसता हो म्हाजोच प्रश्न न्हू हांव ज्या क्षेत्रांत काम केलें जाल्यार फॅमिलीक दिसतालेंच न्हू की स्टार्टिंगाक अशें करून काय मेळटलें पण म्हाजें कशें आसलें म्हाका ज्या टायमार भाईन सांगलें म्हणजे केरकर सरान जेन्ना म्हाका सांगलें की हे करपाक जाय त्यांचो विश्वास आनी हांव तो फुडें व्हरपाक जाय आनी तेंच्यांनी म्हाका सांगलेलें न्हू कॅमिकल जर गोव्यांतल्यान भायर काडपा खातीर जर कोण काम करपाक शकता जाल्यार ते आमी दोग जाण करपाक शकता नवसो आनी परवा पण ते हांव कंटिन्यू म्हाजें काम हांव कशें आसा एकदां जें काम घेतलें जाल्यार म्हाका तितून मन रमलें जाल्यार ते म्हाजें लॉस प्रॉफीट हांव कांयच चिंतिना तेतून काम करीत रावप आनी जाता तितलें वेगळेपण आपलें दाखोवपाचो प्रयत्न करप. सर एक म्हाजो एक म्हणून प्रश्न विचारता हांव आमी होळी खूब जाणां खेळटात पण होळी कित्याक खेळप हें खूब जाणांक खबर नासता तुमी तुमी सांगपाचो प्रयत्न करा की बाबा होळी कित्याक खेळप आसता. होळी हो आनंदाचो एक सण आनी रंगाचो उत्सव अशें म्हणून आमी मनयता. आमी निसर्गान बगलेलें आसा खुबशीं झाडां आसा ती ह्या टायमार वेगळे वेगळे रंग घेवन फुलता आनी हे रंग आमकां एक आकर्शीत करता आनी हे शिगम्याच्या पयलीं एक 15 दीस म्हणजे हे रंग सगळे दिसता हे निसर्गान एक रंगांची उधळण जाल्लेली आसा तोच आनंद आमच्या पुर्वजांनी सेलिब्रेट करपा खातीर वेगळी वेगळी झाडांची जी फुलां पानां हेंचो वापर करून प्राथमीक पयलीं रंग तयार केल्ले पण आमी आतां जेन्ना कॅमिकलचे रंग मार्केटान मेळपाक लागले तेन्ना ह्यो सगळे विसरले आनी हे पुन्हा आमी हाडून हे रंग आमी एक दुसऱ्याक लावन आमचो जेन्ना आमी दुसऱ्याक जेन्ना लायता तेन्ना कशें आसता आमकां एक मज्जाशी दिसता ती लावप भुरग्यापणान आनी हो आमी आमची वर्सांतल्यान एकदांच आमी एकी कडेन येवन तो लावंक सोदता पळय म्हणजे आमी आमच्या भितरलो प्रेम आसा तो आमी व्यक्त करता नकळत पूण तो फूल फॅमिली एकत्र येवप आपले मित्र मंडळी एकत्र येवन हो आमची प्रेम व्यक्त करता पण तो आमकां कळना आमी तो प्रेम हो विसरना आमी रंग लावंक मेळटले हेच धरता पण तो मनांतल्यान एक तेका आपणाक रंग लावपाक जाय हे म्हणून तो आमी लायता अशे वेगळे वेगळे मनशाचे हे आसूंक शकता म्हाजो तेतून तशें आसा. सर असो एक प्रश्न तयार जाता हांगासर एक आतां तुमी जपता विदाउट केमिकल फ्री कलर करता येणाऱ्या फुडल्या 10 वर्सांक 15 वर्सांक किंवा फुडली जी वर्सां तेन्ना आमकां कशें नॅचरल कलर्स गावतले कारण आजकाल आमकां झाडांच दिसना नॅचरल कलर जाय जाल्यार झाडां आमकां पयलीं जाय आजू भोंवती सगळ्याच कडेन बिल्डींग सगळ्या इमारती दिसता सो तेन्ना कितें करतले पण आजचे जे आमचे सारके युवा आतां कितें करतले त्या टायमार. कशें आसा सगळ्यांक ती झाडां लावपाक शक्य नासता कारण काही लोकां कडेन इतली जागा घेण्यासारखे पयशे नासता म्हणून ते आपूण बारीकशी जागा घेता पण अशें आसता काही खेड्या गांवांनी जी जागा आसा त्या जाग्यांनी अशी जर झाडां लावन आतां हांव कशें आमच्या बागेन बॉर्डर एरियान झाडां लायल्या म्हणजे तेजो मदीं कांय इफेक्ट जायना पण ही बॉर्डर एरियांतल्यान जर म्हाका इन्कम येता म्हाजी बॉर्डर सेफ जाली त्या झाडांच्यान म्हाका इन्कम येता आनी ही झाडां न वापरणारी पयलीं आमी आतां वापरत ना न्हू तेजो कांय उपयोगूच करना आमी काजूची झाडां लायता पणसाची झाडां लायता सुपारेची झाडां लायता जर ही आमी बॉर्डरीक झाडां लायली जाय जाल्यार ह्या झाडांच्यान मेळपाक शकता आमकां इन्कम आनी हो आमचो प्लस इन्कम आसूंक शकता म्हणजे फ्युचरान आमी अशें चिंतपाक जाता की आमी सर्वीस न करता सांगप म्हटल्यार आमी सर्वीस करून जितलो पेमेंट काडटा तितूंतलो एक बरो जर आमी सेटअप केलो जायत जाल्यार व्हडलो आमी बिजनस सेटअप करपाक शकता आनी हितूंतल्यान 10 लोकांक आमी कामाक लावंक शकता गांवांतल्या आनी शेतकऱ्यांकूय हितूंतल्यान इन्कम मेळूंक शकता हांव एकट्यानूच करपाक जाय अशी कांय गरज ना गांवांनी जर प्रत्येक गांवांतले अशे धुरी 2-3 जाणांनीच जर आपल्या शेताचे बॉर्डरीन लायली जाय आनी ते जर अशें काम करणाऱ्याक ते सीड्स दिले जाय जाल्यार तेजो बिजनस सेटअप जावंक शकता आनी इन्कम सगळे
गावांक मेळपाक शकता. असं तुम्ही गावातले खेड्या गावातले एक उदाहरण दिलें आनी सांगलें कशें करप तें. पण जर कोण सिटीन रावता, इमारतीन रावता, तांकां कितें उपाय आसा, तांकां कितें पर्याय आसा, जर कितें करपाक सोदता अशें घरा कडेन लावपाक शकता वाजांनी, अशें कितें उपाय आसा? वाजांनी बी ल्हान आतां हळद सारखें झाड आसा, हें एक वाजान लावपाक शकता. हे केसरीचें झाड आसा पळय, हे सादारण एक 3 मिटराचे ते व्हडलेच वाडले जाल्यार 5 मिटर पर्यंत वाडपाक शकता. पण वाजान लायले जाल्यार 5 मिटर वाडचे ना. एक सादारण ऍडजस्ट करून ते झाड एक आपण 1 मिटरा पर्यंत वाडोवंक शकता आणि तेतूंतल्यान आमकां एक सादारण ना म्हटल्यार एक 200-300 ग्राम ते सीड्स येवपाक शकता. एक फॅमिली खातीर तो रंग जावपाक शकता. पण जेका शक्य आहा तेणीन ते लावप वाजान आणि 3 वर्सां उपरांत ते झाडाक फ्रुटींग स्टार्ट जाता. एक माझा नॉर्मल प्रश्न असा परत की जी पॅकेट्स केला खबर नॉर्मल खंयच्या सायजीन तुम्ही पॅकेटां करतात किंवा खंयच्या सायजीची चड पॅकेटां गेली वयतात? तर आमी 100 ग्रामाची पॅकेट करता. 100 ग्रामाची आमी नॉर्मल सगळ्या खातीर करता. मागीर बाकीची पॅकिंग आसा पळय ही आमी कोणाक जाय त्याच्या खातीर करता. कोणी सांगलें आपण 250 ग्रामाची जाय, कोणी 500 ग्राम जाय तशी आमी करून दिता. म्हणजे कित्याक सांग, जेका जाय तशी ती वापरूंक मेळटा. एक्चुअली प्लास्टिकाक लागून खूप प्रॉब्लेम जाता. पण आमी पेपर पॅकिंग करताले. मागीर कितें जावपाक लागलें, ज्या टायमार आमी आमच्या कडल्यान कोणा कडेन तरी सेफ व्हरोन दिता, पण दुसऱ्या कडल्यान तिसऱ्या कडेन पावता तेन्ना डॅमेज जाता आणि तेका बाबड्याक लॉस जाता. ते जावपाक जायना म्हणून हांव प्लास्टिकची पॅकिंग पुन्हा कंटिन्यूस दवरली. नाजाल्यार हांव मदीं पेपर बॅग्स आणि खूब आमच्या घरान स्टॉकूय हाडून दवरलो. पेपर बॅगूच कंटिन्यू करता, प्लास्टीक करचोच ना म्हणून. पण हे प्लास्टिकाचे आणि पेपरा भितरलो हो फरक म्हणजे पेपरान फुटता आणि सगळे कलर वापरच्या पयलींच मिक्स जाल्लेले आसता. ओके. सो आतां ऑलमोस्ट गोंयभरान खंय खंय दिली वयता, खंयच्या गांवांनी पावली वयता? आतां मडगांवान आसा. मडगांवान थंयच्यान ती म्हाका वेगळ्या वेगळ्या भागांत पावोवपाची तेंच्या थ्रू काम जालें वयता. काणकोणांत पावल्या, पणजीन आसा, म्हापसा आसा, बिचोले, अस्नोडा, वाळपय, आमच्या होंडा, पिसुर्ले अशे ह्या भागांनी सध्या तरी म्हाज्या कडल्यान पावलेला. त्या भायर पेडण्यात पयलीं व्हरताले, आतां अंदूक अजून तेंच्यांनी कॉल करूना. पण ऑलमोस्ट गोंयांतल्या न्हू मेन भागांनी पावता आणि वास्को ह्या भागांनी पावता. आणि हे सगळे न्हू तेंच्या कडल्यान कोणा कडेन पावता ते म्हाका फुडलें खबर ना. कारण कशें आसता, हांव एक व्यक्ती कडेन दिलें की तेजे कॉन्टेक्टान ते, पण ऑलमोस्ट हे गोंयान न्हू तर गोंया भायर पर्यंत पुणे दिल्ली पर्यंत सुद्दां म्हाजे रंग घेवन गेल्लेले आसा. अरे वा, दिल्ली पर्यंत? दिल्लीचो प्रवास कहो कितें? दिल्लीचे म्हटल्यार कितें जालें, एक ते सर मुकादम सराक, प्रदीप सर मुकादम सराक एक व्यक्ती मेळपाक येयले आणि तेंच्यांनी सांगलें हे रंग आमच्या हांगासर एकटे करता सूर्यकांत गांवकर म्हणून, तेका तुमी वचून मेळा म्हणून. आणि ते म्हाका सोदीत येयले आणि तेंच्यांनी पळयले सगळे रंग बी पळयले आणि आपणाक अशी 8 पॅकेटां जाय म्हणपाक लागले. 2 सगळी पॅकेटां घेतले आनी गेले. म्हणून अशें आसा की ते हांवें तेंकां सांगूंक ना, पण तिसऱ्या व्यक्ती कडल्यान पावोन. तर अशें पुण्याच्यान एक डॉक्टर येयल्ले आमच्या कडेन आणि तेंच्यांनी सगळें काम पळयलें. ह्या टायमार येयली ती आणि सद्या कितें करता म्हटल्यार रंग करता. हांव जशें सांगपाक जाय तशें सांगलें रंग करता. तर रंग कसले काय म्हणपाक लागले. हांव म्हटलें होळी खातीर हांव वेगळे वेगळे रंग तयार करता. मागीर म्हणपाक लागले आपणाक दाखय. ते दाखयले. मागीर तेंच्यांनी व्हेले आनी तेंच्यांनी आपल्या सगळे कोणाक फ्रेंडांक पावयले. अशें जावन वेगळ्या वेगळ्या भागांनी रंग पावलेले. ऑलमोस्ट गोंयभर सगळीच कडेन गोंयभर आसा, त्या भायर भायर आसा. सर एक थोडक्यान जर तुमकां सांग म्हटलें तुमच्या 12 वर्साच्या प्रवासा मदलें एका वाक्यान जर सांग म्हटल्यार कसो आसतलें वाक्य? एक वाक्यान सांग म्हटल्यार प्रवास तुमचो ह्या बिझनेसा बद्दल. हांव पयलें सांगप म्हणजे हांव बिझनेस म्हणून पळोवच नासलो. आतां एक बिझनेसमॅन म्हणटा. पण कशें आसा ना, आमी जर कॅमिकल भायर काडपाक जाय जाल्यार आमी अशी मेहनत घेवन करपाक जाय काम. तें करपा खातीर हांवें जी झाडां लायलीं म्हणून म्हजो पर्यावरणा वांगडा जो नातें आसलें तें वाडलें. आनी एक वेगळी जी झाडां आमच्या गोव्यातल्यान नश्ट जातालीं ती झाडां जगोवपाचो प्रयत्न केलो. हें म्हाजें व्हडलें काम. आनी होच बिझनेस स्वरूप येयलो त्या झाडांक आनी लोकां पर्यंत ते पावले. अशें कोर रिजन सांगा जेणे करून आमी नॅचरल कलर यूज करपाक जाय. कित्या खातीर आमी नॅचरल कलरूच यूज करपाक जाय?
कितें आसता जाणा सगळ्यांक न्हू स्कीन डिसीज जे आसता ते आमकां कळोन येयना जाता कॅमिकल रंगांतल्यान कशें जाता. तर कॅमिकल जेन्ना आमच्या शरिराचेर पडटा पळय तेन्ना आमकां खाज येवप, आंग लालसरपण पडप हे जाता. पुन्हा पुन्हा थंडी भरप, दोळे लालसर जावप, ही जी कारणां आसता ही जर कमी करतलो जाल्यार आमकां कॅमिकलचे रंग आसा हे पूर्णपणे होळी खेळपा खातीर बंद करपाक जाय. दुसऱ्यान सांगोन न्हू, तर स्वता आपूण घेता आसतना 10 ते 20 रुपया जास्त खर्च करचे, पण कॅमिकल फ्री रंग घेवचे. ते खंयच्या कंपनीचे घ्या, पण कॅमिकल फ्री रंग घ्या. ओके. मग खंयसरूय कलर घेतला जावं खंयसरूय घेतले जाता, हो पण तुमचो उद्देश आसा. आमचोच घेवपाक जाय अशें कांय ना. आमी एक माध्यम आसा गोव्यातल्यान फुडें येयल्या आनी तुमी जर गोंयकाराक एका फुडें हाडपाक सोदता जाल्यार गोंयचे रंग वापरचे अशें म्हणटा. तर हो जो शरबत दिसता पळय, हो जो आमचो केशरी रंग आसा ताजो मुख्य जे घटक आसा ते वापरून आमी तयार केल्लेले आसा. म्हणजे हे आसा हे पिवपाक शकता, हे वेगळे पण तुमी मुद्दम पिवन पळया मागीर तुमकां कळटा. कशें पॉसिबल हा सरबताक? एक्चुअली हे फूड कलर म्हणून यूज करताले. त्यांचे जे सीड्स आहा ते फूड कलर म्हणून पयलीं यूज करताले. सरबताक वेगळी टेस्ट. हय, हो वेगळो टेस्ट येवपाक जाय. मागीर हेतून आमी ते वेगळे वेगळे घटक घालून आमी भुरग्यांक जेन्ना रंगीत बॉटलीन पॅकिंग येता ते आमी शरबतां दिता तांकां बाजारांत. आनी ही शरबतां तांकां पिवंक नाका म्हणून सांगलें जाय जाल्यार ताका पर्याय कितें तरी जाय. म्हणून हे एक प्रयोग म्हणून हांवें जो ऑरेंज कलरचे शरबत तयार केले आनी हे आमच्या ग्रुपाक पयल्यान पयलीं प्रेजेंट केलें. आनी हे शरबत जेन्ना पियाले थंयसून आमचें हे शरबतूय एक आमी वेगळ्या पद्दतीचें कोणूय आमचे कडेन येयलो जाल्यार अशा पद्दतीचें आमी शरबत दिता. आनी हे शरबत पियाले उपरांत लोक विचार कितें घातलें काय म्हणून. शरबताचें नांव कितें दिलां हेका? शरबताक नांव अशें कांय येवंक ना, पण हे केशरी रंगा पासून तयार जाता. टू गुड सर. तर अशे वेगळे वेगळे आमी शरबतां तयार करीत आसता. जास्वंदीच्या फुला पासून आमच्या बेल फळा पासून अशी वेगळी वेगळी शरबतां तयार करता जेणे करून भुरग्यांक आमी बॉटली दिवंक जायना हेच्या खातीर. सो म्हाका दिसता हेची आतां इतली मार्केटिंग बऱ्या प्रकारान जावपाक जाय, कारण फेक जे चलता तेंची मार्केटिंग खूब आसा आनी जे एक्चुअली खरे आसा तेंची मार्केटिंग खूब कमी येता. हे बी सारकें आसा. हेच्या खातीर प्रत्येक गोंयकाराक कळप खूब गरजेचें आसा की कॅमिकल आसा हे आमी भायर काडपा खातीर आपल्या भुरग्यांक किंवा आपूण जेन्ना दुसऱ्याक रंग लायतलो तेन्ना तेका फुडें त्रास जावपाक जायना. आपलो 10 रुपयाचो रंग आपूण तेच्या चेहऱ्याक लायतलो आनी तेका 200 रुपया नाल्यार 500 रुपया औषधा खातीर खर्च करचे हे खंय तरी थांबोवपाक जाय. सामकें सर. तर थँक्यू सो मच तुमी तुमच्या बिझनसा बद्दल इन्फॉर्मेशन प्रोवायड केली. असोच तुमचो बिझनस बऱ्या भाशेन चलता. आनी म्हाका एक उत्सुकता आतां एक सांगपाक आनी एक सांगपाक उदा म्हटलें की म्हाका कधी लेट कळ्ळें समजूंक शकता हांव की बाबा की अशें सुद्दां बिझनस गोंयांत चलता. आनी दिसतालें कॅमिकल फ्री येतात कलर अशें क्वेश्चन आसलें, पण एक खूब जाणां काडटात कॅमिकल फ्री, पण एक्चुअली पळोवंक नासलें कोणाचें. हे सगळे जाण लेबल लायतात कॅमिकल फ्री म्हणून, पण कोणी पयला भितुरल्यान अशें खूब जाणांचें आसलें. पण एक्चुअली तुमचें पळोवपाक गावलें, तुमचें इन्फॉर्मेशन तुमच्या बिझनसा बद्दल जाणपाक गावली, ताका लागून खूब खूब धन्यवाद सर.